उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनोती करता. देवाचे उतर हें देवाचे उडोवकार उद्गार. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताडो आयकूं आयलो. हो म्हजो पूत खेरीत ओपूरबायेचो, ताचे तुमी आयकात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताची आंगोस्त्रां लोकलोकीत आनी संवसारान मोडवडा लागीं धोवी करूंक जायना तितलीं हिमावरी धोवी फूल जालीं. आनी मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो. आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हळें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें, तर 3 तंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजा. कितें म्हणजे तें तोच नकळो आसलो. ते भियोन कांपलोले आनी एका कुपान तांचेर सावळी घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचें आयकात. ओवचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बोगोर आपणा बरोबर आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जायसर देखलां तें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. पुनर्जीवन जायसर हें कितें गाय म्हूण एकामेका कडेन विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. भुरग्यांनो, आयज आमचो दोतोनीचो दीस. आख्खें वरसभर दोतोन कशी जाली आसली दोतोन. आख्खें वरसभर हे पावटीक दोतोनूच ना, पॅन्डमीक. आनी पॅन्डमीक येयले तेन्ना तावन गेल्ल्या मार्सान तावन आमी इगोर्जेन येवपाचीय बंद जाली. दोतोन बंद जाली काय? दोतोन बंद जाल ना आनी दोतोन बंद जावंकूय जायना. तुमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी आपल्या घरान फॅमिली कॅटिकिसीस हाचेर भर घातला. जायत्या आवय बापायनी आपल्या घरान आपल्या भुरग्यां बरोबर जावं पवित्र पुस्तक वाचप वो जे आमकां ऑनलायन क्लासीस येतात ताचेर भर घालप, ह्यो वस्तू केल्यात. तांकां शाबासकी सगल्यांक, आवय बापायक तशेंच भुरग्यांक. हें जें आयिल्लें तातूंतल्यो घडये थोडे जाणांक पावूंक ना. कोणाक रेंज मेळना, कोणाचो मोबायल धाकटो आसा, कोणाक वेळ आसा पूण दुसऱ्यो वस्तू करपाक जाय, वो त्याच मोबायलाचेर घडये ऑनलायन क्लासीस आसात इस्कॉलाच्यो, एकेडमिक्स, वो तोच मोबायल घडये आनी कित्याक वापरूंक जाय. असल्या कारणाक लागून थोडे जाणांक तुमच्या मदल्या ही दोतोन करूंकूच मेळूंक ना. आयताराची मेळूंक ना आनी सुमानाच्याय दिसांक मेळूंक ना. तरी मुखार आनी थोडे जाणांक खबर पासून ना असल्यो आनी क्लासीस हे वरसभर येताल्यो म्हूण. ऑनलायन क्लासीस आमकां आमचें कॅटिकॅटिकल सेंटर धाडटाले म्हूण थोड्या आवय बापायक खबर ना, थोड्या भुरग्यांकूय खबर ना. थोड्यांक हेर सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू खबर आसात पूण दोतोन आसा थंयसर मातशें कुशीन दवरलेलें आसा. कितेंय जावं, ही आख्खी परिस्थिती आमची ह्या आख्ख्या वर्सान जाली. आतां वरस सोंपता आनी वरस सोंपतना तुमकां भुरग्यांक खेरीत भाशेन आयज आपोवन हाडल्यान हे मिसाचे भेटेन हे दोतोनीचे मीस आमी करता म्हूण आयल्यांत तुमी वेळ काडून. घडये थोडे जाबाब मिसाचे विसरल्यांत आसतलीं. घडये आयज मास्क घालून इगोर्जेन भितर येवन हो जाबाब दिवंक घडये दुसरेच भाशेन दिसता.
जाल्यार हातूनूय आमी जाय तें आयकुपाचें आसा. जशें आयचो विशय आमकां ताचें आयकात. आनी दोतून म्हणटा ती हीच, आमी जाय तें आयकता. आमचे संदेशकार आमकां शिकयतात तांचें आयकता. आमकां ज्यो क्लासीस येतात, आतां जावं हे आख्खें वर्सभर ऑनलायन येयल्या तांचें आयकलें. वो आमच्या आवय बापायनी हे पावटीक आपल्या घरान हो भर घेवन आमकां दोतोन शिकयल्या तांचें आयकलें. म्हणटच दोतोन म्हणटा तेन्ना आयकप एकदम गरजेचें. आमी भुरगे आसतना खेळटाले जेन्ना फोन आयलोले, फोन जेन्ना वायरलस जावंक ना म्हणजे मोबायल येवंक नासले तेन्ना, आनी तसल्या वेळार आमी भुरगीं कशीं खेळटालीं. फॉस्क घेताले, फॉस्क जाणा तुमी, मॅच बॉक्स, दोग जाण, एक ह्या वाटेन एक त्या वाटेन, आनी मोदें सूत बांदताले आनी मागीर पयस वचप धांवन, आनी ह्या वाटेन कोण उलयता तो त्या फॉस्काचेर उलयता आनी दुसरे वाटेन आयकता तो फॉस्क कानाक लायता आनी आमकां आयकूंक येतालें हालो हालो. तुमची आवय बापूय जीं आसात तीं घडये असल्यो गेमी खेळ्ळ्यात. फॉस्काचो फोन करून तुमी खेळ्ळ्यात केन्ना? फॉस्काचो फोन केला? करूंक ना जाल्यार आतां मॅच बॉक्सूय बीन आमी वापरना तितलीं, म्हणटच आतां ती तुमकां खेळपाक मेळची ना. जाल्यार ही गेम खेळटा आसतना दोग जाण मनीस गरजेचे. एकलो उलयता तो आनी दुसरो आयकता तो. ना जाल्यार हो आमी केलोलो फोन, फॉस्काचो फोन कित्याक उपकारो ना. आनी फकत फॉस्क आसत जाल्यार, एमटी मॅच बॉक्स आसत जाल्यार फोन जायना. तेका एक स्ट्रींग आसपाक जाय. भोव करून आमी सुतां बांदताले तेका. सूत जरी तर ओडटा ओडटा तुटलें जाल्यार फोन मोडलो, आनीक आयकूंक येना, मागीर परतून बांदपाक जाय आसलो. वो फॉस्क जरी तर ओडून भायर सरलें जाल्यारूय आयकूंक येना. म्हणटच आयकतलो जाल्यार हो आमचो फॉस्काचो फोन सारको आसपाक जाय आसलो. आयज देव आमचे लागीं उलयत आसा, फोन करीत आसा आमकां. जायते पावटी फोन वाजता आमचो आनी आमकां फोनाचेर मागीर निमणें आयकूंक येता, जो कोण तो हे नंबर अस्तित्वान नाही आहे, आनी दुसरोय आयकूंक येता की हो फोन जो तूं करता तो आन्सर कोन्ना, जाबाब दिना तेका. म्हणटच असल्योय वस्तू आयकपाक आनी सांगपाच्या वेळार आमकां जातात. आनी तुमी जेन्ना कोणाकूय फोन करता आनी कोण फोन उबारना, कितें गरजेचें आसा सांगपाक, कितें बगता मागीर? इम्पॉर्टंट वस्त आहा, सांगपाक जायी. फादराक फोन केलो केलो केलो, फादर फोनूच काडना. कितें जाता? फादर सदांच तसोच, फोनूच काडना आमचे, इतलो बिजी. हो आनी कोणाक तुज्या फ्रेंडाक करता, तुमी फोन करीत जाल्यार आमी बरें उबारपाक जाय, हांव फोन करीत जाल्यार कोण काडना. हे भाशेन जायते पावटी आमकां जाता. मागीर केस्तांवां जातात फ्रेंड्सां मदें, इफ आय फोन यू नेवर आन्सर. जरी तर देवूय आमकां फोन करीत आसा संदेश दिवपाक, कितें तरी गरजेचें सांगूंक सोदता, आनी आमी आयकना तेन्ना, वो आमी आमचो फोन उबारना तेन्ना देवाक कितें भोगचें, देवाक कितें दिसचें, कितें दिसता आसतलें? जें कितें तुमकां भोगता तेच भाशेन देवाकूय भोगता. वायट दिसता ओ हेंय म्हणपाक पावतात आमी. आदीं बरो परतून फोन करतालो स्टार्टींग. आतां फोनूय कोन्ना, मॅसेजी धाडना. यू आर नॉट लायक बिफोर, यू हॅव चेंज्ड. हीं उतरां आमी जायते पावटी घडये एकामेकाक म्हणल्यान आनी एकामेकाक कडलीं घडये आयकल्यान. देवूय तशें म्हणटलो काय? आदीं धाकटो आसतना बरें आयकतालीं धाकटी आसतना. आतां व्हडलीं जाता आसतना क्रिस्माचे क्लासीक पावता म्हणल्यार आयकोच ना. यू आर नॉट लायक बिफोर, यू आर चेंज्ड. आयचें देवाचें उतर आमकां आयकपा विशीं काय बरें सांगता. पयल्या वाचपान आमी आयकलां अब्राहम देवाचें आयकता. अकस्मात देव उठलो आनी ताका उलो मारलो, अब्राहम अब्राहम. आनी अब्राहम आयकल्या उपरांत रोखडो जबाब दिता, हो पळय आसा. आनी हो पळय आसा जाल्यार कितें करपाचें तें सांगलें. सांगलें तेंय कितें सांगलें? उठ, तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक इजाकाक घे आनी मोरिया गांवांत वच आनी थंयसर ताचो योद्न भेटय. अब्राहमाचो कितले पुत आसले? एक पूत आसलो, इजाक. आनी ताकाच व्हर आनी भेटय, ताचो योद्न भेटय. म्हणल्यार ताका जिवेशी मारपाचो आनी त्या आल्ताराचेर दवरून ताका उजो लावपाचो, जे भाशेन ते योद्न भेटयताले.
हें जरी तर तुमच्या आवय बापायक देवान सांगलोलें, समज म्हणलोलें दामयांव दामयांव तुजी आमांदा तुजी धूव तेका आड आनी म्हाका भेटय, कितें जातलें आसलें काय दामयांवाक? कितें भोगतलें आमांदाक? हेंच नांव तुमचें जण एकल्याचें देवान समज घेतलें आनी तुमचीं भुरगीं आवय बापायन जरी तर तुमकां सांगलें आड आनी भेटय म्हाका, योद्न करपाची खबर सोड, सिमनारीन आनी कॉवेंतान धाडपाक पासून आयज आवय बापायक जायतें जड जाता. सांगता आसतना घोडे सांगता म्हजो पूत जायत जाल्यार हांव धाडटलों, म्हजी धूव जाता जाल्यार हांव धाडटलीं, पूण आजून पासून सिमनारीन कोण पावना. भोव करून आमचे फिरगोजींतलो आजून कोण सिमनारीन पावना आनी आजून कोण कॉवेंताकूय पावना. पूण म्हणटा आसतना आमी सगळीं म्हणटा वय म्हजो पूत जावपाक जाय, म्हजी धूव जावपाक जाय, हांव धाडटलों, कसलीच आडकोड घालची ना. जाल्यार देवाचो ताळो जो आमी आयकता खंय तरी घोडे आमचें फॉस्क भायर सरलां, ना जाल्यार घोडे आमचें सूत जें आसा तें घोडे तुटलां, आवाज सारको येयना दोनी वाटेन, रेंज पिड्ड्यार जाल्ली आसा. जाल्यार देव आयज आमकां सांगता आयकात. आनी आयकल्लें ताका कितें जालें? आब्राहामान आयकलें, आपल्या पुताक घेतलो आनी गेलो मोरिया गांवांत ताका भेटोवपाक. वेदी बांदली आनी ते वेदीचेर आपल्या पुताक दवरलो, सुरी काडली, कित्याक जीव काडपाक जाय पुताचो. खंयच्या बापाय लागीं जातलें आपल्या पुताचो जीव काडपाक आनी ताचो योद्न देवाक भेटोवपाक? जाल्यार देवाचें आयकल्ल्या अब्रामाक परतून देवाचो ताळो, अब्राम राव, भुरग्याक कांयच वायट करी नाका. आनी ताणें परतून आयकलें, भुरग्याक कांयच वायट करूंक ना. आयज पवित्र बाळपणाक भेटयल्लो दीस, होली चायल्डहूड डे. भुरग्यांक देव कितेंच वायट जावं केन्नाच दिवचो ना, हो विस्वास आमकां जण एकल्याक आसपाक गरज. भुरग्यांक तशेंच आवय बापाय. आनी जें कितें देव वेळा वेळार काळा काळार करता भुरग्यांच्या बरेपणा पासत करता, हाची खात्री आमकां आसूंक गरज. जायते फावटी आमकां प्रवादी दिता, जायते फावटी आमकां टिचर्स दिता, जायते फावटी आमकां यादनीक दिता, माद्री दिता, आमकां आवय बापूय दिता आमच्या बरेपणा पासत. कित्याक देव आमकां राखता, सांबाळटा. पूण त्याच बरोबर देव आमची परिक्षा करता. अब्रामाची परिक्षा केली, अब्राम हे परिक्षेन पास जालो. आयज तुमच्या आवय बापायची देवान कितली परिक्षा करूंक ना जायत. भोव करून ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार पास जाल्यान काय फेल जाल्यान ती जण एकली आवय बापूय जाणात. जरी तर पास जाल्यां ते परिक्षेक देवाक आर्गां दियात. जरी तर आजून पास जावंक ना जाल्यार इल्लोसो वेळ आनी खंय उरलेलो आसा, ताचें आयकात. पास जावपाक चड कांय करूंक नाका, फकत ताचें आयकूंक जाय आनी तो कितें सांगता तें करूंक जाय. आनी तो सांगता तें करीत जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजूचें आयकुपी ताचे हे 3 जाण शिसांक जेजून केरीत भाशेन वेचून काडले आनी त्या दोंगरार व्हरून तांकां ही एक झलक दाखयली स्वर्गाची, आपलेंच रुपांतर करून, ट्रान्सफिगुरेशन. त्या दोंगरार व्हरून हो आवाज देवाचो तांकां आयकूंक दिलो, जंय देवान म्हणलें हो म्हजो खेरीत आपुरबायेचो पूत, ताचें तुमी आयकात. खुद देवाचो ताळो ह्या शिसांक आयकूंक आयलो. भियेले. दोंगरार देव उलयता. आयज दोंगर, नदी, झाडां हांचें आमी जायतें उलयता. कित्याक आमचें गोंयचें भोव करून पर्यावरण आयज निसणटन जायत आसा. दोंगर अशेंच कातरून उडयल्ले आसात. डिवेलपमेंट आमकां जाय. झाडां कातरूंक लागलेले आसात. इलिगली पयले कातरले, आतां तें लिगलायजूय करूंक लागलेले आसात. आनीक भुरग्यांचो फुडार म्हणजे तुमचो फुडार आनी तुमचे फाटल्यान येवपाची आसा ते पिळगेक घडये हे दोंगर ना जातले. दोंगरार देवाचो ताळो जो आयकूंक आयलो तो जेजून आपल्या ह्या शिसांक आयकूंक दिलो. आनी दोंगरा वेले देंवता आसतना तांकां केरीत भाशेन सांगलें पुनर्जीवन जायसर ही खबर कोणाक सांगो नाकात. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जेजूची आज्ञा तांणी पाळली, तशीच सांबाळली आनी जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत ती खबर आख्ख्या संवसाराक पावयली. तांचें ज्या कोणें आयकलें तांणी विस्वास दवरलो. आमी ताचें आयकलें आनी आमी विस्वास दवरलो. देखून आयज आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव, आमी जेजूची पाटलावदारां. तुमच्या आवय बापायनी हो ताळो आयकला आनी जिविताचे दर एके घडयेर हें जिवीत जिवंक प्रयत्न केला. आनी हें करता आसतना भुरग्यांनो सोंपें न्हय.
तुमच्या आवय बापायनी तुमचे पासून जायते चॉयसीस केल्ले आसात. सोंपें न्हय ते. जशें अब्रामान आपल्या पुता पासून चॉयस केल्लो, देवान सांगलें तें करूंक, सोंपें जावंक ना, भोव अवघड जालें. पूण जे भशेन बागेवन पावलू आमकां रोमकारांक बरोवन आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांगता, देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत. इफ गॉड बी फॉर अस, हू कॅन बी अगेन्स्ट अस. जरी तर आमकां विस्वास आसा ह्या उतरांचेर, जाल्यार आमी देवा वाटेन रावतले. जरी तर आमी भियेलीं, म्हणजे भिरांतीन कोण हो तशें म्हणटलो, तो तशें म्हणटलो, हांवें जरी तर आमचें तोंड उगडलें जाल्यार आमचो आमदार आमचेर रागार जातलो, मंत्री आमचेर रागार जातलो, सरपंच आमचेर रागार जातलो, हांवें म्हजें तोंड उगडलें जाल्यार सरकार म्हाका पनिशमेंट दितलो, आमची लायट बंद करतलो, उदक बंद करतलो. असल्यो भिरांती येवन आयज जायतीं जाणां आमी चॉयसीस दुसरे भाशेन केल्ले आसात. आमच्या आवय बापायनी चॉयसीस वेगळे भाशेन केल्ले आसात. जाल्यार असल्या वेळार आयज हो दोतोनीचो दीस आमी मनयता आसतना तेंच उतर ताचें आयकात. ताचें उतर आयकूंक देवाचें उतर आमचे लागीं आसा, पवित्र पुस्तक आमचे लागीं आसा, आमची आवय बापूय आमचे लागीं आसात, आमची संदेशकारां, आमच्यो टिचरी आमचे बराबर आसात. जाल्यार ह्या सगळ्यान आमी देवाचें उतर आनी देवाचो ताळो आयकुया. हे सृश्टींत आमकां देवाचो ताळो आयकूंक येयत आसा, तो आमी आयकून फावो ती पावलां मारूंक आमीच जण एकलो पयले स्वतेर प्रयत्न करुया. भुरगीं कशीं आमची आवय बापूय आसात तांकांय सांगुया, आनी हे भाशेन देवाच्या वाटांनी चलून सदांच देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावुया. आनी ह्या वर्साक आमी दोतोन घडये वेगळे तरेन शिकल्या. एक नवी वस्त घडये आमी शिकल्या. हे नवे वस्तूंतल्यान आमी देवाक आनिकूय चिटकून रावुया. आनी आतां येतल्या वर्सान कशे भाशेन हो पॅन्डेमीक वयतलो आमकां आजून खबर ना, पूण हातून आमी देवाचें उतर आयकूंक आनी देवाचे संदेशकार जावंक जण एकलो तयार जावुया. सगळीं उबी रावुया. स्वतमंत देवा, सोरपदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच काल ताणें कोश्ट सुसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सस्ताचें जिवीत. आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेक देवाच्या उतराची गोडसाण वाडटाना देवाच्या उतराक मान दिवंक आनी ह्या उतराच्या उजवाडान आपल्या जिविताची पावलां मारूंक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी, राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरचेच्या हुस्क्या कोतीचे ताळे आयकून पोरचेक बऱ्याक पडटले तसलेच निर्णय घेवंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत हो प्राचीत काळ आमच्या जिविताचें रुपांतर करूंक देवान आमकां दिल्लो सोयोग जावन आसा. आमचें आदलें पातकी जिवीत सोडून नवें कुरपेचें जिवीत आपणावून जेजूच्या मोहिमेवंत रुपांतराचे वांटेली जावचे भाग मेळूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय,
cruz. आयज आमी आमचे फिरगोजेन जेजूचे वळखीचो दीस आमी समोरंबता. आमची संदेशकारां आपकुशेन भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक वावुरतात. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबांचेर देवान आशिर्वाद घालून हो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां आदार सहकार दितोल्यांक उर्बा आनी पवित्र आत्म्याची गोठाय दी म्हूण मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट भुरग्यांक मुळावी क्रिस्ती धर्माची वळख कुटुंबातूच आवय बापाय वरवीं मेळटा. दर एका आवय बापायन आपली जबाबदारी आपल्या भुरग्या सोवें मोगान आनी जतनायेन वळखून घेवन आपल्या भुरग्यांक जेजूचे वळखी बरोबर बऱ्या तत्वांनी वाडोवंक भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या मोगान बोर आनी तुजे कृपेन वाडोवंक आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्वराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोगुया. दोनिया तुज्याच बऱ्या मोणा उड्या सोऱ्या दाना जातली रोगडी साता आमकां जिवीत दिवपी काळा पिवणा. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्वराक भेटूया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग मोगुया. उदका ते बोसोऱ्यांक घालचो उरता आमच्या मुनीसपणाचो. इसोताचो आमकां जावचो वाटो तुज्या देवपणाचो. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मागीर आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन विस्वासी देवा, तुज्या उतराक मोगान पाळो दिवन आनी तुजेर विस्वास दवरून अब्राहमान आपल्या मोगाच्या एकल्याच पुताक वेदीचेर तुका समर्पिलो. तसोच तुवें तुज्या उपरबायेच्या एकल्याच पुताक वाटावंक नाय. बोगोर उतरां चिंतना वर्त्या मोगान आमचे खातीर ताका खुर्साच्या मोरनाक सोडून दिलोय. हो तुजो उप्रिमीत मोग ओळखून तुज्या पुतान खुर्साचे वेदीर केल्लें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आनी ताचे वरवीं तुज्या मोगान जावं आमचोच जीव, जावं तुजे चाकरेक आमचीं भुरगीं बाळां, जावं हेर कितें तूं मागशी तें उदार काळजान तुका भेटोवंक आमकां बळ दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्विदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कोश्ट मरण मोहिमेवन पुनर्जिविताची वाट अशें शास्त्रांत आनी प्रवाद्याच्या बरोवपांनी तुवें सांगून दवरलां. ह्या स्वताची आमकां खात्री दिवच्याक आपलें मरण कसलें जावचें आसलें तें आदी फुडेंच जेजून शिसांक कळोवन दिलें आनी पवित्र दोंगरार आपले मोहिमेचो परजोड तांच्या दोळ्या मुखार फांकयलो. देखून सर्गीच्या दलबारां सांगाती प्रितुमेर थांबनासतना तुजी किर्ती आमी परगट्टा आनी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोट परगोटुया. तुज्या गुरसांनी भरून जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, केप्री तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचीही काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. आवाज ताळो आमकां सगल्यांक आयकूंक येता वेगवेगळे तरेचो. संवसार आयज वेगळी भाशा उलयता. देवीक भाशा उणी जाल्ली आसा, जाल्यार देवाचें आमी आयकूंक
आमकां फावो तितलें बळ आनी कृपा दी म्हूण मागुया आनी सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्याव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना मुट्टो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं. हांव तुका वेंगयता आनी आकोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. लागल्या ओतम्या जेजूशी येया. सुगोन आसलोले जोरीतले भिवून नादोशी जाया. लागल्या ओतम्या जेजूशी येया. सुगोन आसलोले जोरीतले भिवून नादोशी जाया. तुजेशी येता जेजू, आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूंच आमचो विस्वास. तुजेशी येता जेजू, आमचेशी तूं राव जेजू. तूं एकलोच आमचो विस्वास, तूंच आमचो विस्वास. सोड
येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास तुमकां चेपला जेजूशी येया तो काडटा पातकां तो उखलून व्हरता पापाचे वेगेर तुमकां चेपला जेजूशी येया तो काडटा पातकां तो उखलून व्हरता पापाचे वेगेर तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास ओ म्हजो पूत खेरीता पुरबाईचो ताचेर आसा सगलें म्हजें दादूसपण ताका तुमी आयकात प्रार्थुया कातलुत्सारा देवा तुज्या मोगाच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रोगतान आमकां पोसली देखून आमी तुका दिनवासता ह्या पोसणा आनी आमच्या काळजान बाळगिल्ल्या जेजूच्या उतरांत आमचें रुपांतर कर आनी आमी तुजी खुशी पाडूंक सदांच आयतीं तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मातशें बसुया भुरग्यांनो आयज आमचे फिरगोजीन दोतोनीचो दीस तुमकां सगल्यांक परबीं आयज तावन दोतोन सोंपता हॉलिडे कॉमेस दुबावेरेत हॉलिडेन्स आसली आनीक ह्या पॅन्डेमिकाच्या वर्सान आमचो क्रिज्म फाटीं गेल्लो आसा गेल्ल्या वर्साक तुमचो क्रिज्म जावपाचो आसलो तो ह्या वर्साक जातलो जुलयाच्या एंडाक आमी डेट तुमकां कळयतल्यो एंड ऑफ जुलय तुमचो क्रिज्म जातलो म्हणटच तुमची तयारी परतून सुरू करची जरी तर थोड्यांनी आपणाची तयारी बंद केल्ली आहा दोतोन विसरलेलीं आसात जाल्यार दोतोन परतून सुरू करची तशेंच ह्या वर्साक आमचे फिरगोजेन कुमन्यावूय जातलो ल्हान भुरग्यांक तांची तयारी आतां सुरू केल्ली आसा संदेशकारांक आमचे दिनवास जरूय ह्या वर्साक दोतोन शिकोवपाक इगोर्जेन येवपाक पडूंक ना वो रेजिना मुंदी हायस्कूल हांगासर आमची दोतोन जावंक ना जे ऑनलायन क्लासीस आपआपले क्लासीक धाडूंक तांणी भर घेतला
त्या पासत आनीक आपल्या भुरग्यां लागीं संपर्क सांबाळला देखून तांकांय आमची शाबासकी जाता ते भाशेन हे 2-3 वर्स ह्या पॅन्डेमिकान बरे भाशेन तांणी केलें देखून तांकां आमचे दिनवास. आतां नवें वर्स जेन्ना येतलें तेन्ना जुनाच्या म्हयन्यान आमची दोतोन परतून सुरू करपाचें आमचें मन आसा. संदेशकारां आमकां थोडीं आसात. ह्या पासत आनीक एक पावटी उलो मारता. आमचे मदलीं जायतीं जाणां आसात, आवय बापूय आसात, तरणाटीं आसात. मुखार येवचें संदेशकारां जावन तुमचें ट्रेनींग जें आसा ती आमची जबाबदारी. आमी ती ट्रेनींग तुमकां फावो करतले. भोव करून आमचे चेडे जे आसात ते इगोर्जेन उत्तले, चेडवांय उत्तलीं पूण थोडीं जाणां वयतलीं. पूण वयतलीं जाल्यार पासून दोतोन शिकोवपाक आतां तयारी केल्यार दुसरे इगोर्जेकूय फायदो जातलो. ह्या पासत चेड्यांनी तशें चेडवांनी, बायलांनी तशें दादल्यांनी जांकां दिसता आपणा लागीं इल्लेंशें कितेंय तरी जेजूक परतून दिवंक जाता मुखार सरात, संदेशकारां जायात. तर संदेशकारां जावपाक कोणाक खुशी आसा तांणी आमच्या पातकुराक फादर पिटर तो दोतोनीचो एनिमेटर ताका येवन मेळचें आनीक दोतोनीच्या वावरान तुमचे हात बोट घालचे म्हूण आमची विनंती. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्यांक संदेशकारांक आमचे दिनवास. आख्या सुमानान सकाळचे 7 वाजता मीस जाता. ह्या मिसाक तुमच्यान येवंक जाता. फकत नांव बरोवपाक जाय आनी मिसाक येवपाक जाय. दर बुधवाराक एवरी वेनिसडे भोव पवित्र संस्काराक भोजवण जाता 7:15 वाजता सांजेर 7:15. तुमी येवन तातूंत वांटो घेवं येता. ज्या कोणाक खुशी आसा तांणी बुधवारा दीस येवचें. शुक्रारा दीस सकाळीं मीस जाता 7 वाजता. तशेंच सांजेर 5 वाजता पवित्र खुर्साची वाट आनी मिसाची भेट. तातूंतय तुमी वांटो घेवंक येवचे पयलीं तुमचीं नांवां आदी फुडें दिवची म्हूण मागता. हेर सगल्यो वस्तू आमी ल्हवू ल्हवू सुरू करता. तातूंत तुमी बरे भाशेन सहकार दितल्यात म्हूण आमी रावता. आमची तरणाट्यांची जमात आतां मीस जाल्या उपरांत जातली 9:45 9:45. दोतोनीची आमच्या तरणाट्यांची जमात जातली. दोतोनीची भुरगीं जीं आसात मीस जाल्या उपरांत सगल्यांनी हांगाच बसून रावचें, कोणेंच भायर सरचें न्हू. थोडोसो वेळ तुमचे लागीं आमचो एनिमेटर फादर पिटर उलयतलो. सगल्यांनी आसा थंयच बसून रावचें. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन्स हे हाचेर आमची ऑब्जेक्शन्स जीं घालपाचीं आसलीं समजता तुमी भोव करून जांचीं घरां दाखोवंक ना तांणी आपली ऑब्जेक्शन्स घातल्या म्हूण. समज आजून पासून कोण उरला वो तुमचें घर घोडेक आसा जाल्यारूय हो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन रिवायज कर म्हूण मागूंक कोणाकूय जरी तर आपणाचें एप्लिकेशन दिवपाची खुशी आसा जाल्यार आतां मीस जाल्या उपरांत आमची तरणाटीं तुमच्या आदाराक आसतली. तांचो आदार तुमी घेवं येता. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीधार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख कर. सगळे तुझे ओगमा मोगाचो देव बोगशिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता. ओत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार आठय. ओत्म्या म्हज्या काळजांता देवाचे उपकार आठय. जिवी तुझे कोरेच देण्यानी भरीत वेदा. जीव नवो